kruja. Kalwarii betorpo proviskota. Ek monan mi sabato givuja. Kalwarii beknowiano nosorta. Krista czałona ubraz góruja. Uldo soro i bitin bodolta. Kristmeriacie mas rogo shivuja. Kalwarii beknowiano nosorta. Krista czałona ubraz góruja. Uldo soro i bitin bodolta. Kristmeriacie mas rogo shivuja. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय सोम्याचें जेवण कुडी ओतम्याक पेकोवणी. जेजून आपल्या मुणयारी जिवितान जायत्यांक पेकोवणी दिली आनी आयज पवित्र मिसाचे भेटेन उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान हाजीर जावन आमकां पेकोवणी दिता. कित्याक ह्या पवित्र खाणा पिणा वरवीं जेजू म्हज्या कुडी ओतम्याक आपले पेकोवणेचो हात लायता आनी आपल्या मोगान म्हजें जिवीत बरें कोत्ता. जेजू म्हाका पेकोवणी दिता कित्याक हांवें दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक. हेंच बागिवोन फ्रांसीस शावेरान केलें. आपल्या मुणयारी जिवितांत मिसाची भेट भोगतीपणी समोरून भावात्यांक पेकोवणी फावो केली. मिसाची भेट आमच्या जिविताचो मास करूंक आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयचो विशय आमी आयकला. सोम्याचें जेवण आमकां कुडी ओतम्याचें पेकोवणी दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, दर मिसाची भेट जावन आसा आमकां आत्मीक जिविताचें जेवण. पूण जायतेच फावटी ह्या मिसा भेटेंत आमी वांटो घेता. पूण जायतेच फावटी कडेन हेच मिसाचे भेटेंत ओत्ता बरीत आमचो वांटो जावंक ना. आयज केरीत भाशेन आमी ह्या मिसाचे भेटेक फावो तसलो मान दिवंक ना जाल्यार देवाचें भोगसणे आमकां मागुया. तशेंच आमच्या चालत्या जिवितांत जायतेच फावटी आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतपांनी आमी जायतीं पातकां आदरता. हे वेळा थोडेच वेळ ओगेपणान सारून आमच्या दर एका पातकाचो ग्रास करुया. आनी आमच्या पातकाचें दूख धरून सगलीं आमी बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोद पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडां विचारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सोदांच आंकवार मारीक सगल्यांक देवदूताक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पवित्र देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. Krista,
उपरा थंय या. आज किरीतपोणी हांगासर आगोंदेची पवित्र सभा इक्रोमार कशी हांगासर आयिल्ली आसा. तुमच्या पासत मागतना दर एका मोनाची इंत्यासां ह्या वेळार घालुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तें सासणीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावच्याक तुजे कृपेन आमची काळजां तयार कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव. तुजें सगळें जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार घालून रांदलोलें आनीक रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मोर्नाचें चेदर पिंजतलो. सासणाक मोर्नाचो भस्म करतलो आनी सगल्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात ती दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेचो तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसा. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमी जबाब दिवया. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. पांचवी चार तुजी चोरवनां थंय म्हाका विसवतून दिताय. थंड उदका सरी पावयताय. थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय मान राखून तुज्या नांवाचो. नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. काळोखांत खोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो, सांगाती दांड्या कोंक्या सयत. गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. धमधमीर माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतलीं. देवदानां तुज्या मोगाचीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. वर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावुया. पळय, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदैव.
सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू गालिलेच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरा चडून थंय बसलो आनी लोकांच्यो उरपोज्यो थोंट्यांक कोयद्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरां वायटाकारांक बरोबर हाडून ताचे सोशी आयलो आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरली आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली मोनी उलयतात कोड फुटलोली दोड जातात थोंटी चलतात कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक प्रकोंदूंक लागलो पूण जेजून आपल्या शिसा लागीं आपोवन म्हणलें म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात आज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खोशी ना वेतना वाटे ती पडूंक आसात शिसानीन ताका म्हणलें धाडूंक तर हे एकसुरे सुवातेर इतले लोकांक जेवण दिवंक पावशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले जेजून ताका विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात ताणें सांगलें 7 आनी थोडी धाकटुली मासली तेन्ना ताणें लोकांक दोमनीर बसोवंक लायले आनी 7 उंडे आनी मासली आपल्या हातांत घेतली देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वाटली सगलीं दादोशी जायसर जेवली आनी उरलोले कुडके 7 करून भर तांणी एकठांय केले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांत आय प्रितीच्या भयणी भावनो भलायकी आमकां सगल्यांक जाय जेन्ना आमकां भलायकी आसता तेन्ना आमी जाय तोच वावर करूंक पावता पूण जांकां भलायकी आसना तांच्यांनी तें काम करूंक जायना आनी आमी पळयता आमच्या फिरगोजांनी जाय तीच आमची भाव भयणां पिडेंत आसात आनी आमी पळयता म्हयन्याच्या एका दिसाक जावं आमचो यादनीक तशेंच आयताराच्या आयताराक युकरिस्ट मिनिस्टर्स तांकां कुमन्यांव घेवंक वेतात अशीच प्रितीच्या भयणी भावनो म्हाका एका पिडेस्त मनशाची घडणी म्हज्या मनांत येता एका गांवांत एक पिडेस्त मनीस आसलो आनी तो सदांच भावातीचो जावन आसलो दिसपटी तो मिसान वांटो घेतालो पूण जायतीं वर्सां जाल्ल्यान जाणटो जाल्ल्यान तशेंच अशक्ताय ताका जाली आनी ताचे पिडे वरवीं तो हातुनार आसलो आनी जेन्ना म्हयन्याचे एक पावटी जेन्ना यादनीक ताच्या घरांत कुमन्यांव घेवन वेता तेन्ना तो यादनिकाक असो म्हणटा फादर ह्या दिसाक हांव सदांच आशेतां आनी तूं जेन्ना म्हज्या घरांत जेजूक घेवन येता तेन्ना म्हजे काळजांत जायतीच खुशालकाय भोगता कारण जेन्ना तूं जेजू हांव म्हज्या काळजांत घेता तेन्ना जें कितें म्हज्या जिवितान निराशीपण आसा जें कितें म्हज्या जिवितान खोश दूख आसा तें सगलें ल्हवू जाता आनी हे वरवीं म्हज्या जिवितान पेकोणी कशी फावो जाता हेंच म्हाका अणभवूंक मेवता प्रितीच्या भयणी भावनो आयचो विशय आमकां हेंच कितें सांगता सोम्याचें जेवण आमकां कुडी ओतम्याक एक पेकोवणी दिता आजच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता इजायस प्रवादी
क्रिस्त येण्याची तयारी कोत्ता आनी इस्रायल पोचचेक तो एक बोरवासो कसो तो तांकां दिता. आमी जाणव जेन्ना इस्रायल पोचता पातो कोता तेन्ना बाबिलोनाच्या गुलामपणान ती पावतात आनी जेन्ना ती गुलामपणांत आसता तेन्ना थंय तांकां जायतेच निराशीपण तांचे भितर सोदता. तांच्या जिवितांत जायतेच कोश दूख तांकां येतात. आनी आजच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता कोण भाशेन सोबेस्पो देव इजायस प्रवादी उद्देशी आपल्या पोरचेक तो बोरवासो दिता. तो म्हणटा त्या ऊंच दोंगराचेर आपूण तांकां एक बरें जेवण तयार करतलो, तशेंच तांकां सोरो वांट्टलो. आनी जी कोण लोकांक जे कोण कोश्टवतालीं तांचो कोश्टवताचो दुखाचो तो पोड्डो खालावडयतलो. तशेंच मोन्नाचो चादो तो पिसतलो. सासणाक मोन्नाचो तशेंच तो भस्म करतलो आनी जांची दुखां भोंवतात तांची दुखां तो पुसून काडटलो. हे वरवीं म्हणटूच जें कितें त्या पोरजेच्या जिवितांत निराशीपण आसलें, जें कितें पोरजेच्यान जें कितें दूख कोश आसलें तें आतां नो पयस जावन तांकां पेकोवणी फावो जातली. आनी हें घडटलें जेन्ना तो सोडवंडार येतलो तांकां. हे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपांत हो इजायस प्रवादी आपल्या पोरचेक तो बोरवासो दिता. आनी जें कितें इजायस प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत बाकीत कोत्ता तेंच आयच्या शिव वर्तमानांत शाती पावयता. आमकां शिव वर्तमानांत मेवता जेन्ना जेजू ते गालिलेचे दर्याचे देगेर चलून ते एका दोंगरार तो बसता. आनी असो जेजू थंय बसलेलो आसतना जायतोच लोक जावं थोंट्यांक जावं कुड्ड्यांक तांकां असले पिडेंत आसले लोकांक तांचे सोयशीक घेवन येतात. आनी आमी पळयता जेजू न्हूच तांकां शिकवण दिता पूण तांचे पिडेंक तो इलाज दिता. तेच परी प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो लोक जेजू सांगाताक 3 दीस आसता. त्याच पासत जेजू तांची कुडीची भूक समजून घेता आनी त्याच पासत आपल्या शिश्यां लागीं मागता तुमचे लागीं कितें आसा तें हाडात. आनी जेजू ते 7 उंडे आनी थोड्यो मासल्यो घेवन तांची कुडीची भूक मागता. हे वरवीं जेजू तांकां कुडीची तशेंच तांकां पिडेची तशेंच आत्मीक जिवितांत तांकां पेकोवणी फावो करता. आनी आयज प्रितीच्या भयणी भावांनो, हीच खुणा कशी आमकां आयज मिसाची भेट जावन आसा. ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां जेजूच्या 2 मेजाचेर आमी वांटो घेता. पयलें म्हणल्यार देवाचें उतर आमी आयकता, तशेंच जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेता. आनी जेन्ना हेंच आमच्या जिवितांत जाता तेन्ना जें कितें आमच्या जिवितांत निराशीपण आसा, जें कितें आमच्या जिवितांत दूख कोश्ट आसा तें सगळेंच नापयस जावन आमकां जिवितांत आमचे कुडीक तशेंच आमचे आत्मीक जिवितांत पेकोवणी फावो जाता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, 2 मिसाची भेट जावन आसा आमकां एक देवाचें व्हड देणें, जंय जेजू आपल्याकूच एक बोली कशी करून आमकां आत्मीक जिवितांत वांटून दिता. आनी जेन्ना कुमन्या वरवीं जेन्ना जेजू आमच्या काळजांत येवंक आमकां आत्मीक जिवितांत आदार दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत मादर तेरेसा मिसाचे भेटे वरवीं अशें ती म्हणटा, मिसाची भेट आपल्या जिवितांत आमकां घोटाय दिता. आपल्या दिसपोटी वावर करूंक म्हाका घोटाय दिता. आनी म्हज्यान एकूच दीस वो एकूय वर पवित्र मिसाचे भेटीन वावटो घेवंक नासतना रावंक नायचो. हे वरवीं जें कितें तिणें बरो वावर केलो फकत तिका ती घोटाय मेळ्ळी, ते फकत मिसाचे भेटे वरवीं तिका फावो घोटाय मेळ्ळी. तशेंच जे परी सुरवातेकूच हांवें त्या पिडेस मनशाची कवा तुमच्या फुड्यान दवरल्या, जे परी तो सदांच जेजूक आपल्या काळजांनी घेवंक आशेतालो आनी जेन्ना तो जेजूक आपल्या काळजांनी शेवता तेन्ना आमी पळयता कोण भाशेन तो म्हणटा आपल्या जिवितांत खुशालकाय मेवता. आपल्या जिवितांत आसलेले कोश दूख सगळेंच नापयस जावन आपल्या जिवितांत एक पेकोवणी कशी मेवता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आमकांच विचार करुया. मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमी खरो वत आमी जाणो काय? मिसाचे भेटेक फावो तो आमी मान दिता काय? मिसाचो भेटेचो मोग आमकां आसा काय? जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश दूख येता तेन्ना आमी खंय धांवता काय? प्रितीच्या भयणी भावांनो, मिसाची भेट जावन आसा आमकां सगल्यांक एक आत्मीक जिवितांत
एक पेकोवणी दिता तसलें जावन आसा. आनी त्याच पासत आमी 2 दिसा जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना आमी भोक्तीपणी वांटो घेवची गरज. कित्याक जेजू आमकां हीच भेटी वरवीं आमकां जे परी आमी पळयता कोण भाशेन जेजून आपल्या लोक पोळचेक न्हयच तांकां कुडीची पेकोवणी तांकां फावो करता पूण तांकां आत्मीक जिवितान तो वाडयता. आनी हेंच आमकां भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत पळयता. ताणें आपल्याक आपलो परगोडणेचो वावर करूंक पयले सुवातेर ताणें पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्याक घोटाय घेतली. आनी ह्याच घोटाय जेन्ना ती घोटाय घेवन तो दुसऱ्यांक बरी खबर परगोडूंक पावता. आज जेन्ना आमी ह्याच पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना देवाची हीच कृपा आनी बळ आमकां मागुया की 2 दिसाक आमी ह्या मिसाचे भेटेन मोगान वाडुया. आनी हेंच आमकां मिसाची भेट जावन आसा आमकां एक सोम्याचें जेवण आमकां बळ दिता तसलें जावन आसा. तर आमी सदांच मोगान लासूंक हीच कृपा आनी बळ आमकां ह्या मिसा भेटेंतल्यान मागुया. आमीन. सोगलीं उबी रावया आनी आमच्यो कांय मागण्यो बापाक उबारुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी मिसाची भेट सदांच भोक्तीन समोरंबूंक आनी आपल्या मुण्यारी जिविताचें हात्यार करूंक बापा लागीं मागुया. देशाच्या आनी गोंयच्या क्रिस्ती राजकारभाऱ्यांनी आपूण पोरजेचे सेवेक आसात म्हूण वळखून सोमेस्तांचे उदरगती पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमी जोण एकल्यान मिसाचे भेटेन बावार्थान आनी मोगान हाजीर जावंक आनी जेजूच्या मासा रोगताच्या बोळान आमच्या जिविताक पेकोवणी घेवंक बापा लागीं मागुया. पवित्र सोबेन वावुरतेल्या सोगल्या लोकिकांनी जेजू सारकेल्लें मोगाचें आनी चुरचुऱ्यांचें आपलें काळीज करूंक बापा लागीं मागुया. थोडोच वेळ ओगेपणान आमचे काळजांतले आवडे बापाक सांगुया. मोगाला बापा, हे तुझ्या भुरग्याची मागणी तुझ्या हातांनी घालता. दोयेन ती आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
bora मानून घे आमची दाना मानून घे आमची दाना तूच आमच्या आत्म्यात राजवट चलय बापा तूच आमच्या आत्म्यात राजवट चलय बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना मानून घे आमची दाना सर्वेस्परा हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवयास आमचे काल जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वाटाव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पविदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काले आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुज्या पुर्विलें येवजून पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोडाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं देड धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुझे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Tuja wojwowa, on sorgi, tuka soj soj. Sorvespora činavi, jedna taka soj, u sorgi, tuka soj soj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोलची कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच बरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawataco good porgo chuya Sumia Jesu Tuce moron Ami somoron Tuce punoci bon pon Ami porgota
तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी गो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा, फिलिप नेरे आमचे गोवळी बापा, शिम्या फेर्नांदीस आमचे आदारी गोवळी बापा, आ सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवस्तो करून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठ आगोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची एवेदी भोवत्याक एकठांय जाल्ल्या दर एका म्हज्या भावा भयणाची आयज बागयो तानाची आगोंदा पवित्र सुबेची फिरगोसकारा रोमार करून घेवन आयिल्लीं आसात. तांची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैदेवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन तुजे बागयोन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मोरान धरून ताणें शिकवून प्रार्थोन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आयज रायज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कागाळीं पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या त्या काकुतीन चड पातकांतली सुटय आनी चड आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुर्खी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजभूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिणी संवसाराची अपघात आमची काकूत कर. देवाची शिणी संवसाराची अपघात आमची काकूत कर. देवाची शिणी संवसाराची अपघात आमकां
होच तो जिवो जेजू जो आमच्या काळजान येता आनी हे वरवीं आमचे सगळे खोश दुखाक तो पेकोणी फाव कोत्ता. तर ह्या शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्या तुझे कापावना पण तुझे तुळशास कायचे एका म्हाका सत्रां भलायकी म्हाका मेळटली. भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्याक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाळ भाव भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान आमी जेजूक दिनवासुया. सोगली आमी उबी रावया. कोण वल्या बापा
ह्या तुझ्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटोवं आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगलीं बसुया. आयची मिसाची भेट समरमलेल्या फादर बाल्ताजार फेर्नांडीस आनी सोप बलिदानांत वांटो घेतल्या फादर पॅट्रीक आनी तशेंच आमच्या आगोंदेच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन हे 6:15चे मीस. ही मिसा आमचे दियोसिजींतली दर एक फिरगोज समरमतली. 3:30चे मीस आमच्या दियोसिजींतली खातीं डायसिजन बॉडीज समरमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा, थंय वचून तुमी तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवय असो. आनी सोद पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सोगलेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय ते हे वेळार मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव 2 दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चोत्राय दवरची. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव घेतना कोणेच फोटो व व्हिडिओ काडचे न्हय.
डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराचें कोपेल आनी बाय आसा थंय मीस जातले सकाळीं 9 वरांचेर. आमचे बाजिलिकेंत दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत. फाल्यां दिसा मीस समरमतात त्यो फिरगोजो हे परी. सकाळीं 6 मीस समरमतात कारांबोली, 7:15 तालिगांव, 8:30 पेन्ना दे फ्रांका, 9:45 मोर्जी, 11 वाडे कुर्दी, 5 बेतालबाती. 3:30 मीस भेटयतात डायोसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी. तुमच्यो खासगी वस्तू तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. आमचे बाजिलिकेंत लायट आनी सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळची 9 ते सांजे 4 पर्यंत. Isor putridar de bak antuka Muzorgulia utsarun sankta Moran chitun antoran utsarun Light adarun boresurun Ave zaiti patka keliant Om zobrat, Om zobrat, Om zobrat Epasod magyon sadat zakwabri Soblia diutakani boktak आणि तुमकां बावपयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराधी विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. आमची जोणेकल्याची मागणी उगडास करून हे मागण्यांत घालुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तास्तीस त्या सासणीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फाव जावच्याक तुजे कृपेन आमची काळजां तयार कर. हे आमी मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार तोलबाराचो सर्वेस्पोर
सगल्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलोलो तोरे तोरेचो सोरो. त्या